आज आम्ही पारशा चोनसाय वाड्यासून आज प्रचाराची सुरुवात केली हा. जी तारुलकर इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट या फावटी मांद्रे मतदारसंघातून विजयी जातलो इतली निश्चित आसा. ताका जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद जो मेळटा लोकांचो पळयल्यार दिसून येता की जिताची वीज निश्चित जाल्ली आसा. जरी इंडिपेंडंट जाल्लो तरी सुद्दां फर्स्ट टायम मांद्रे मतदारसंघांसून आमी इतिहास घडोवपाचे आसात. असंख्य लोक वेगवेगळ्या पक्षांक वावुरताले ते आज तेचे बरोबर आसात. खंय तरी एक बदल ही सगळ्यांची इच्छा आसा आणि ही बदल घडोवन हाडपा खातीर सगळे जाण वावुरतात. सध्या डोर टू डोर वयताना तुम्ही पळयतात आसतले आयज चोनसाय वाड्याचेर आमी पारशे गांवांत ह्या वाड्या वयले लोक घराघरांतले भायर सरलेले आसात आणि अशे प्रत्येक गांवांत जेन्ना हांव डोर टू डोर वयता तेन्ना प्रत्येक गांवांत हांव वयताना एकटोच वयता गाडयेन, पूण जेन्ना थंयसर जे लोक जमतात ते प्रत्येक घराघरांतले भायर सरतात आणि घराघरांतल्यान असो रिस्पॉन्स आमकां पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मेळटा की प्रत्येक जाणांनी निर्णय केल्लो हे फावट कितें तरी बदल जाय आणि ते सगळे जाण म्हाज्या फाटल्यान आसात. डेव्हलपमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हो इशू मेजर आसा हांगा कॉन्स्टिट्युएन्सीन. डेव्हलपमेंट खुबशे गोष्टी जाय करपाक ते सांगतात, पूण त्याच्याहून पयलीं जे उतार काडटात ते पयलीं जो शब्द काडटात ते हेका धडो शिकोवंक जाय हे शब्द येतात. हे तेंचेर पोटनिवडणूक ही लादलेली आसात, तेका लागून तेंकां एक तिडक जी आसा ती पयलीं काडटात ते आणि तेंकां खंय तरी हे सहन जावंक ना. जे गोष्ट जाल्या तेंकां न सांगता जे गोष्ट जाल्या ती तेंकां सहन जायना.